अमित शान कर्नाटक कॅम्पेनाच्या वेळार ताणें एक स्टेटमेंट केलो की म्हादईचो लॉंग पेंडिंग इश्यू आसा तो कायमचो सेटल केलो म्हणून आणि म्हादई जी आसा ही परमनंटली कर्नाटकाक दिली म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल आय कंडेम दिस स्टेटमेंट बाय मिस्टर अमित शाह. आणि ताणें अलॉंग विथ गोवा गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट जे आसा हांच्यांनी मेळून म्हादईचो घात घेतलेलो आसा, गोंयकारांचो विश्वासघात केल्लो आसा. जी म्हादय आपल्या आवय परस व्हड म्हणणारो हो मुख्यमंत्री हाणें आपल्या आवयचो खून केल्लो आसा अशें म्हाका म्हणचें आसा. आय अपील टू द गोवा गव्हर्मेंट मात तरी लज आसा जाल्यार दे शूड फायल अ कंटेम्प्ट पिटिशन अगेन्स्ट अमित शाह. आय अपील दीस टू द गव्हर्मेंट. त्याच बरोबर हांव सगळ्या जनतेक उलो मारता की जशें 16 जानेवारीच्या वेळार ओपिनियन पोल म्हणून आमी म्हादईचो जे आंदोलन सुरू केलें त्या आंदोलनाक जशें तुमचो प्रतिसाद मेळ्ळो तसोच प्रतिसाद फुडले ते येदार जे आमचें आंदोलन आसा त्या वेळार तुमचें अशेंच आमकां मेळटलें अशें हांव गृहीत धरतां. आनी हांव जे येता तो टप्पो जो आसा आंदोलनाचो तो तुमच्या पर्यंत पावयतले आमी. मिस्टर सीएम प्रमोद सावंत, तूं तुज्या उतराक फेल गेल्लो आसा. इट्स टायम टू स्टेप डावन. आणि तुवें आतां राजिनामो दिवन घरा वचपाची आज वेळ आयिल्ली आसा.